सत्तरीन शिरोली हांगसर गोव्या रेड्यांनी शेतांनी कुसून पिकावळीचे बरेच लुकसाण केले। पलतडवाडा हांगसर रातच्या वेळार गव्यांनी शेताची कुसून पिकावळीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण केले। यंत्रा शिवाय पारंपारीक पद्धतीन गेल्ल्या पिकावळीचे लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी निर्शेवणी उक्तायली। सत्तरीत गव्य रेडे शेतांनी घुसून पिकावळीचे लुकसाण करपी घडणुक्यो वाडतूच आसा। सत्तरीत शिरोली पलतडवाडा हांगासर रातच्या वेळार गव्यांनी शेतान घुसून पिकावळीचे बरेच लुकसाण केले। पारंपारीक पद्धतीन थळाव्या शेतकारांनी खूप मेहनत घेवन वायगणी शेताची लागवड केली, मात गव्यांनी पुराय पिकावळीचे लुकसाण केल्ल्याचे थळाव्या शेतकारांचे म्हणणे। शेती करची म्हणून सरकार शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिता, मात रानटी जनावरां आमच्या मेहनतीचेर उदक ओतता तेन्ना आमकां कोण आधार करिना अशें थळाव्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे। सदाशिव गोपी शेटकर त्याच्या हांगाच घर त्याच्या वस्तू हांगाच खूप जाणांची सरकार आमकां म्हणटा एग्रीकल्चर कर पण हे आमचे पोटारच जास्त हे आता अशें मारता अशें मारलेले आसा। इतले काम करून सगळ्या लोकांक त्रास जाल्लेले आसा। हांगा कमीच ना लोक खूप जण आसा, भाग्यश्री उत्तम गावत, सत्यवन अनंत गावत, अर्जुन अनंत गावत, कल्पना रवींद्र शेटकर, कोमल कमलाकांत गावस, अशी म्हाका दिसता 10-15-20 लोक हांगासर मेहनत केल्ली आसा, येयल्लेले आसा। तेंचे सगळ्यांचे हे करून हे करता। हे सदाशिव शेटकराचे ही लँड ताजें नांव अनंत गांव अशें म्हणटा, मेहनत करून तेंच्यांनी केल्ले आसा हांगासर। हे गोंयरान आताच की गेले असं काबार केल्ले आसता सगळे गोयरेड्याचे पाय हे पाली आसा आणि तरेतरेची भाजी अशी हांगासर हे केल्ली आसा, तेंची लागवड केल्ली आहा। ती गोंय रेड्यांनी येवन हांगासर काबार केल्ली आसा सगळ्या। तेन्ना हेच्या कडेन लक्ष दिवन आमकां आमच्या सरकारान हेचे लक्ष दिवपाचें आणि तांकां ही जी तेंची 2-3 म्हयन्याची जी लुकसाण जाल्लेली आसा ती तांकां लुकसाण भरपाई दिवपाची आणि त्या गोंयरेड्याचो कितें तरी हे करपाक येता न्हू, तेंचे कितें तरी त्या फॉरेस्टांक सांगून हांगासून तांकां ह्या लोकवस्ती पासून पयस धाडपाचें, इतलेंच हांव मागता। सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।